रिव्होल्युशनरी गोवन्सा उपरांत आतां तृणमूल काँग्रेसीनूय नगर नियोजन कायद्यांतले नवे दुरुस्तीक हरकत घेतल्या। ही दुरुस्ती जाता तितले बेगीन फाटीं घेवपाची मागणी ताणें सरकारा कडेन केल्या। कायद्यान दुरुस्ती करून गोल्फ कोर्स आनी फिल्म सिटी सारकिल्ले प्रकल्प हाडून सरकार सैम इबाडपाक सोदता असो आरोपूय तृणमूल काँग्रेसीन केला। सगळ्या पंचायतींनी हाचे आड आवाज करपाचें आवाहनूय तृणमूलान केलां। प्रश्न आसा की हो नवो टीसीपी एमेंडमेंट एक्ट कित्याक लागून आनी कोणाक लागून। आमी पळयता की गोंयान आजून पर्यंत वेगळे वेगळे इश्यू आसा, वेगळे वेगळे प्रकल्पांक आजुनूय लोक विरोध करता। तातूंत आमचो तनवार प्रोजेक्ट आसा, कोल प्रोजेक्ट आसा, डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट आसा, जे एनवायरमेंटा खातीर घातक आसा, जे गोंयच्या लोकां खातीर घातक आसा, गोंयच्या लोकांच्या हेल्था खातीर घातक आसा, अशा प्रकल्पाक आजुनूय लोक विरोध करता आसतना हो टीसीपी एमेंडमेंट एक्ट हाडपाचें कारण कितें। आनी त्या टीसीपी एमेंडमेंट एक्टान आमी जर पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यो ज्यो जे करपाक सोदता गव्हर्मेंट, तातूंत आमची शेतां काबार करपाक उठलेले आसा। जे नवे टीसीपी एमेंडमेंट एक्टान आमी पळयत जाल्यार जे एग्रीकल्चर झोन आसा A1 आनी A2, तातूंत फक्त एग्रीकल्चर एक्टिविटी करपाची परवानगी आसलेली आजून पासून। तातूंत ते खंय तरी फिल्म सिटी, मागीर तातूंत नवे नवे जे फिल्म स्टुडियो आसा, तातूंत गोल्फ कोर्स, हे सगळें हाडपाचे एमेंडमेंट एक्टान बरयल्लें आसा। आतां प्रश्न पडटा की जे येदे व्हडले जे प्रकल्प हांगा हाडटले, तर गोल्फ कोर्स तर हाडटलो जाल्यार ताका 4 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम एरिया जाय। तशेंच फिल्म सिटी ती हाडटली जाल्यार ताका जवळ जवळ मिनिमम 4 लाख स्क्वेअर मिटर एरियाचो हांगा प्रोविजन केल्लें आसा। सो गोंय आमचें माणकुलें गोंय, येदेशें गोंय, तातूंत येदे व्हडले प्रकल्प हाडपाची कसली गरज आसा।